जाल ओढ़ रहे, जाता है, बाहर जाता है, बाहर जाता है। हे, क्या करता है? बाहर जाता है। उठ और उकल। हे, उकलता है। हे, नजदीक ले रहे, नजदीक ले रहे, नजदीक ले रहे। ये दे रहे, दे रहे। आयज आमी जरी तर फिशिंगाक गेले जाल्यार गोंयच्यो बायल्यो बोट्यो जायत्यो दिश्टी पडटाय आनी तेंचें इंजीन इतली हाय स्पीड 750 हॉर्स पावर. आमच्या गोंयांत गव्हर्मेंटाचें परमिशन आसा हालीं 250 यूज करची म्हूण इंजीन, पूण हे मलपी बोट्यो 750 हॉर्स पावर इंजीन कोण नुस्त्याचो पावर ते इंजिना फुड्यान पावना आनी तें सगलें नुस्तें तेंगेले झाडां भितर वयता. अशें करून आमी ओरोसभर नुस्तें मारता आसलो ते हालीं 2 म्हयन्या भितर काबार कोत्ताय आनी आमगेले दिसपडो ते आमी कितें मेवपा आसलो तें काबार जाता आमगे ओरोसभर. हे पासत आमगेले गव्हर्मेंटाक वॉर्निंग, आतां ह्यो आमच्यो मनशांनी बोटी दोन हाडले, तेजेर तर कारवाय जायना जाल्यार फुडाराक आमी कितें एक्शन घेतले तें सांगूंक जायना. आनी हेजो जबाबदारी गव्हर्मेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, फिशरी मिनिस्टर आसतलो. त्या पासत हें लास्ट वॉर्निंग दिता. कित्याक इतले फावटी आमी गव्हर्मेंटाक मेमोरेंडम दिले, सगळे डिमांड गायले, सगळे केलें, पूण गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना. हे पासत आमी आतां भुकेलो आहाय. तेका लागून हे आमी लास्ट वॉर्निंग दिताय, तेजे वयर एक्शन घेवचें आनी त्यो बोट्यो पयस करच्यो आनी आमगेले स्वतंकाल दिसवड आमकां मेवसार करचो, हेच सांगून हांव देव बरें करूं. एल्सांव येयलेले आसा आनी थोडे आमचे गोंयचे फिशरमॅनाचे लिडर आयज आमची बसका जाली आनी मुद्दो आसा तो बुल ट्रॉलिंग. आतां फाटले कांय 8 दीस जालेले आसा मालपेचे बोट हाय स्पीड इंजीन यूज करून, एबा मोर दॅन 750 हॉर्स पावर इंजीन, इलिगल सायज, इलिगल इंजीन सगळें यूज करून आमचे गोंयचे टेरिटोरियल वॉटरा भितर फिशींग येवन फिशींग करता, दॅट इज इनसायड 10 नॉटिकल मायल. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंट 2016 आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट 2017 ऑर्डर काडलेलो की बुल ट्रॉलिंग जे आसा इलिगल आसा आनी गव्हर्मेंटान तेचेर एक्शन घेवचो म्हणून. आयज मालपेचे बोट लास्ट इयर येयल्ले, एक आमी बागा दवरलेलो एक बोट, तो विथीन कांय वरां भितर तो सोडलेलो आनी आयज फिशरीज डिपार्टमेंट इतलें डिले करून 3 बोट दवरलेले आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता, पूण फिशरीज डिपार्टमेंटाक हांव वॉर्निंग करता, हे बोट तुमी सोडले जाल्यार कसले सेटींग करून ओ कितें कॉम्प्रोमायज बी करून आमी जे पळय बोट्यो आमकां दिश्टी पडल्यो आमी ते बोटीचे कितें करतले ते लोक तारयतले. हे बोट्यो आतां इतलें नुस्तें खाता की हे आख्खे फ्लिटीन येता 10-15 जाण, एकूच दिसा आख्खो नुस्तें काबार करता दर्यान, आख्खे स्वीप करून उडयता. सो अशें चल्लें जाल्यार आमकां नुस्तें दर्यान नासतलें आनी गोंयच्या लोकांक नुस्तें हायेस्ट रेटान घेवचें पडटलें. सो हांव फिशरीज डिपार्टमेंट डायरेक्टराक आनी फिशरीज मिनिस्टराक हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी तोरूय पासून आजून पासून बुल ट्रॉलिंग फूल स्विंग चल्लेलें आसा. हेवी पेट्रोलिंग करचें, कोस्ट गार्ड हाडचें आनी कितें तरी गोंयचे इंट्रस्टाचेर एक्शन घेवचें. कित्याक हे बोट जे आसा कर्नाटका इलिगल फिशींग करना,
कर्नाटका स्ट्रीक आसा पूण गोंयान येवन फिशींग करता हे लॉस गोंयचे सरकाराचे की ह्या आमचे गोंया भितर एक बारीक बुल ट्रॉलिंग मालपेचे बोट दवरपा जायना फाल्यां टेररिस्ट येयलो तुमी कितें करतले तुमकोडे कांयच मेकॅनिझम ना अजून पासून हे इलिगल फिशींग बंद करपाक होम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर आसा हेजेर चोत्राय करचे आनी हेजेर ताबडतोब एक्शन नाल्यार एक टीम फॉर्मुलेट करचें की हे सगळें इलिगल चलता तें बंद करचें म्हणून हांव सरकाराक मागता हांव अग्नेल रॉड्रिगीस अख्ख्या गोंयच्या रांपोणकाराचो एकवटाचो प्रेसिडेंट आज आमच्या दोयऱ्यांत इतले इलिगल फिशींग चलता आनी हे इलिगल फिशींग चलता तें आमची गोंयची बोटी न्हू दुसरी स्टेटीच्यो कर्नाटकाच्यो मालपेच्यो ह्यो बुल ट्रॉलिंग स्पीड फिशींग करून आमच्या गोंयच्या नुस्तें सगळें काबार वताय आज आमी गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन जेन्ना इतल्या त्रासां आहाय गोंयांत नुस्त्या ना जायन आनी थोडे बोर आमकां मेळटा तेंय आमकां हें आतां काबार करून आमकां सारकें उपाशे मारपाचें आहा आज जायते आमी सरकाराक बोब मारली सरकाराक सांगलें सरकाराक मेमोरंडम धाडलें फिशरी मिनिस्टराक कळयलें फिशरी डायरेक्टराक कळयलें आयज तेजें एक्शन जायना फकत आज एक्शन जाता गोंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचेर आज आमच्या गोंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन धाकटीं झाडां घेवन तर फिशींग रिवरान तर फिशींग केलें जायत इलिगल फिशींग कोताय म्हूण फिशरी बोट येवन रोखडीच धरून व्हरून धोक्या बांदता जाल्यार हेंच व्हडलें दुसरे स्टेटीचें गोंयान इलिगल फिशींग चलता आमी इतलें इन्फॉर्म केलें फिशरीक इन्फॉर्म केलें फिशर मिनिस्टर इन्फॉर्म केलें चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म केलें आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आमी बोवाळ मारीत आहाय पूण आमचें सगळें कान बऱ्या घालून गोंयचो सरकार गोंयचें फिशरी डिपार्टमेंट गोंयचो जो फिशरी मिनिस्टर दोळ्यान धापून ओग बरो सूस न्हिदला आज आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन जेन्ना आमकां काबार करपाची एक तेंची येवजण आहा आनी आमकां सगल्या वाटेन ते काबार करूं सोदता आयज आमकां पेट्रोलाचेर सबसिडी आहली चार एक फॅमिलीन तर 4 बोटी फायबर आसले जाल्यार 4 फायबरांक 4 मोटरांक पेट्रोल सबसिडी मेळटाली आयज ती तेणी सरकारान काडून घेवन एकूच फॅमिलीक एकूच सबसिडी म्हूण थारायली आनी ती जाल्यार 50 आसलो ते 30 आनी 4,000 केली आयज पेट्रोल म्हारग जालां 100 रुपया अदीक पेट्रोला रेट वाडल्या आनी आमी पेट्रोल घालून तर फिशिंगाक गेले जाल्यार आमगे पेट्रोला पयशे येनाय आनी हे पयशे आमकां फिशींग जायना आनी पेट्रोला पयशे पासून आमकां मेळनाय तें कारण जावन आसा ह्यो मालपेच्यो बोट्यो आज लोकल फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन तर तेंच्यान बोट्यो धरून हाडूंक जाता जाल्यार आमची फिशर डिपार्टमेंटा कडेन येदी व्हडली बोट आहा स्टाफ आहा तेंकोड कित्याक एक पासून धरून हाडूंक जायना जेन्ना आमच्यान दिसून येता जेन्ना फिशरी मिनिस्टर फिशरी डायरेक्टर आनी फिशरी आमचो चीफ मिनिस्टर हितून कितें तर भेदी आहाय कित्याक बोटी दवरल्यो जाल्यार त्यो आमकां कळय नासतना ते आपलें आपलें सेटींग करून कर्नाटका सरकाराक वचून उलोवन ते बोट्यो सोडटात ते पासत आमची पलाश बाबान सांगलां आतांच व्हडली आमची निशाद आहा हे तर बोट्यो आतां दोन आमकां कुटमोणा धोक्यां बांदलो आहाय त्योय तर तेणी सोडल्यो कायद्या प्रमाणे तर ताका शिक्षा नासतना जाल्यार आमी हेजे फुडें कितें तर केलें आनी कितें तर वायट घोळोन येयलें दोयऱ्यान तर कितें वायट जालें जाल्यार हेची जबाबदारी गोंयचो सरकार गोंयचो चीफ मिनिस्टर गोंयचें फिशींग डिपार्टमेंट हें आसतलें गुन्यांवकार आसतलें इतलें सांगून देव बरें करूं